सौम्या तुझे उतार दीवो मुझे जिनिये अंकाराचे वाटे नेटाक मोजा आधार सहा मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताच्या शुभवार्तेंत 11वा अध्याय 22वें वाक्य जेजू लोकांक शिकयताना म्हणटा, जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर भावार्थ दवरा. हांगासर आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, आमचो विश्वास देवाचेर आसा जे शिवाय मनशांचेर न्ही. देवान सांगलें तुमकां मनशांचो मोग करूंक, पूण विश्वास देवाचेर मात्र आसूंक जाय. आमी कितें करता म्हळ्यार मनशांचेर विश्वास दवरता आनी तांकां पातयेवन जाय तितलें आमकां जाय जाल्लें पुरां करता. मागीर आमी देवा कडेन रडटा, देवा हांवें तेजेर इतलो विश्वास दवरलो, ताणें म्हाका विश्वासघात केलो. पवित्र पुस्तक सांगता मनशांचेर विश्वास दवरचे न्ही. तर आज आमच्या जिवितांत साबार गणितां जावन आमी मानसीक तरान, आर्थीक तरान आनी इतर रिती रिवाजांनी आमी कश्टाल्यांक, बेजार पावल्यांक, वत्तडाक पावल्यां, तर थंयसर आमची सूख सोडून हांगासर दुसऱ्यांक सूख मानूंक जायना. पवित्र पुस्तक स्पश्ट करून सांगता, जेरेमिया प्रवादाच्या 17व्या अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. केदाळा मनशां देवाचेर पयस वेतात, सगळे मनशांचेरच भरोसन आसात, त्या वेळार मनीस कश्टांचें सहज. इसाया प्रवादी देखून 30व्या अध्यायांत 3ऱ्या वाक्यांत स्पश्ट तरान सांगता, फारेवेचें संरक्षण तुमी लजेचें कारण जातलें आनी इजिप्ताच्या सवळेचें शरण तुमच्या अकमनाक कारण जातलें. हांगासर इजिप्त म्हळ्यार खंयसर बोळ आसा, जावंक पुरो तें राजकीय बोळ जावंक पुरो, आर्थीक बोळ जावंक पुरो, लोकांचें बोळ जावंक पुरो, आमी त्या बोळा फाटल्यान जर तर वचून देवाक आमी जर तर मान सारको दिना, तर थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयच मनशाक अपमानाचें कारण जाता. आनी आमी हाका जायतें उदाहरण आमी पळयता. कित्याक मनशाचें काळीज खोटेपणान भरलां. जेरेमिया प्रवादी 17व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यान म्हणटा, दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना, ताचो ठाव घेवंक कोण सकत. त्या देखून केदाळा आमी मनशाक पातयेवन वेता, थंयसर समस्याक पडटा. संवसाराच्या सुरवेक उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार अब्रामाच्या जिवितांत एक घटन घडलें. तो आमी सांगता भावार्थसो बापय म्हणून आमी सांगता, तरी ताच्या जिवनांत एक घटन घडलें. आनी तें जावन आसा
उत्पत्ती ग्रंथान 15व्या अध्यायांत 3 तावन 5व्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव त्या अब्रामाक सांगता, तुका हांव बरी एक संतत दिता, आकाशाच्या नेकेंत कितले आसात गे तेस बरें तुजे संतत जातले म्हणल्यार एक वाग्दान दिता. तरी पूण तें वाग्दान दिल्ल्या कुडले ताका भुरगीं जायनात. आनी हें पळोवन चंचल जाल्ली ताजी बायल सारा ताका सांगता 16व्या अध्यायांत 1 तावन 5व्या वाक्यांत पळयलें जाल्यार थंयसर तें सारा म्हणटा अब्रामाक, तूं तें इजिप्त कर्ण साकारन आसा ताजे संगी तूं वच आनी हागरा कडेन भुरगीं जावंक पळय. आनी वो अब्राम देवान ताका वाग्दान दिलां, देवाचेर विश्वास दवरचे बदलाक आपल्या बायलेन सांगल्या प्रमाणे बायलेच्या उतरांचेर फतयेवन तो हागरा लागीं संबंद दवरता, दैवीक संबंद दवरता. आनी ह्या मुखांतर हागराक गुरवार जाता. थवळ थंयच हागर थदळ म्हणसर एक कामाचे सेवकीण जावन आसले. खेदाळा आपूण गुरुवार जाला म्हूण बगलेंगी ताका थंय ताजें काळीज खोटेपणाक ताजे तावन भायर येता आनी ताज्या धनिनीक साराक तें इन्सल्ट करून पळयता, तिरस्कारार पळयता. आनी थवळ ती सारा अब्रामाक येवन अशें म्हणटा, म्हज्या साकरणीक हांवें तुज्या वेंगेन घाली, आतां आपूण गर्भ बेस जाल्या म्हूण ती जाणा आनी तिच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजो गौरव होगडायला, म्हजे आनी तुजे मदें सर्वेस परस जर्ती करूं. आतां त्या ताका अब्रामाक त्या हागर लागीं वचूंक एडवायस केल्लें कोणें? सारान. आतां सारत येवन म्हणटा तें जशें करता देखून आमचें खंय देवतो आमकां जडती करूंक म्हणटा. अब्रामाची सूख आसा गी? आसा. कितें सूख? ताणें देवाचेर विश्वास दवरचे बदलाक बायलेन सांगिल्लें तो आयकलो, बायल तेज्या साकराचेर विश्वास दवरलें आनी साकरणीन बायलेक उलयली, बायल येवन अब्रामाक उलयता. ह्या घटनाद्वारे अब्राम ताच्या जिवनांत जायतें बरें शिकता. आनी खेदाळा उपरांत ताका इजाक जल्माल्या उपरांत जल्माता आनी ताज्या उपरांत सर्वेस्पर देव ताका येवन सांगता, तुज्या पुता इजाकाक म्हाका बली भेटय. आनी थवळ आमी पळयता थंयसर पळयत पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता, इजाकाक बली भेटोवंक गेल्ल्या वेळार तो सारा लागीं विचारून वचना. तो आपल्या पुताक अन्याय जाता म्हणलें चिंतूंक वचना. भागार देवाचेर तो विश्वास दवरता. आनी हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी 11व्या अध्यायांत 17वें वाक्य पळयता, अब्राम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बासवण्यो ताका लाभल्ल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार जाल्लो. ताणें ताचें रिजनींग चिंतूंक ना. ताणें चिंतलें हांवें विश्वास देवाक रावा जाय. म्हाका कितें जाता मुखार म्हणलें गरजेचें न्ही, बायलेक बेजार जाता म्हणलें गरजेचें न्ही, ह्या पुताक म्हज्या जिवीशी मरता म्हणलें गरजेचें न्ही. बघा हांवें देवाक विश्वास जावन जियेसाय. आनी हे विश्वासीपण ताका सर्वेस्परा मुखार एक वर्थ व्यक्त करता. आनी ताजे उपरांत जायतीं आशिर्वादां ह्या व्यक्तीचेर ताका पडटात. आनी आमी जाणाव मिका प्रवादी 7व्या अध्यायान 5वें तावन 7वें वाक्य म्हणटा, तुमच्या फेल्याक पातये नाकात, तुमच्या इश्टाचेर विश्वास दवरी नाकात, तुज्या वेंगेंत आसलेले तुज्या बायलेक तुजें तोंड उगडी नाका. कित्याक पूत बापायची निंदा करता, भाव धू आवयचेर आनी सून सासूमायेचेर उपराडटा. एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मनां जातलीं. पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलों. म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव विश्वास आनी भरवोसो दवरतलों. म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो.
आज आमचो विश्वास कोणा लागीं आसा? देवाचेर विश्वास आसा या म्हज्या दुसऱ्या व्यक्ती लागीं विश्वास आसा? जर तर आमचो विश्वास दुसऱ्या व्यक्ती लागीं आसा तर आमकां मुखल्या दिसांनी कश्टान पडच्यांत दुबाव ना. त्या देखून इसाया प्रवादी 32 अध्यायांत पयल्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव इसाया प्रवादी मुखान अशें म्हणटा, इजिप्ता कडेन मजत मागूंक वेतल्याची खटां ते घोड्यांचेर पातयतात, रथाच्या व्हड संख्येचेर आनी घोडेसवाराच्या बोळाचेर ते विश्वास दवरतात, पूण इस्रायलाच्या पवित्र देवाचेर ते दिश्ट घालिनात वा सर्वेस्पराची सलाह ते घेनात. आज इजिप्त म्हळ्यार बोळ अधिक बोळाचे संकेत. बोळाचे संकेत जावन गेल्ले मनशां ती अकमान खंतीक बेसाराक पडटात. एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरचें तर ते पोरण्या सोल्ल्यांत दुसऱ्या इतिहासाच्या पत्रांत 18व्या अध्यायांत थंयसर एक बरें एक उदाहरण आमकां मेळटा. थंयसर आसा एक अहाब राय, एक इस्रायलाचो राय अहाब. तो चिंता त्या जोशराया कडेन बळिश्ट सैन आसा, तो म्हज्या लागीं मेळ्ळ्यार हांव जिखतां झुजांत. आनी त्या देखून ताजी ससाय काडून एका राजा विरोध झुजोवंक वता. पूण जोशुआ थंयसर असो जोशा राय म्हणटा, तूं सर्वेस्पराची सलाह घे आनी आख्रेक पयलें कोणाक थोड्यां कडेन विचारता. पूण थंयसर जोशय राय म्हणटा, ना ना सर्वेस्पराची सलाह तुवें घे जाय, उरल्यांची सलाह नाका. ते पुरो म्हणटात विन्न जाता म्हणून, पूण सर्वेस्पराची सलाह घे. आनी सर्वेस्पराची सलाह थंयसर मिका प्रवादी थंयसर दिवंक येता. 18 अध्याय तुमी वचा. आनी मिका प्रवादी म्हणटा, तुमी सलवातात कित्याक गवळीनांतल्या शेळयो हांव पळोवन आसा म्हणून. पूण अहाब चिंता वो सूख सांगता, कित्याक उरले पुरो सांगतात हांव विन्न जाता. आनी ह्या मिकायक ताका बंधन घालतात. ह्या प्रवाद्याक सर्वेस्पराची सलाह दिल्ल्याक बंधन घालतात आनी वेता ताच्या रक्तमासाच्या बोळान त्या अनेका रायाच्या दोगा रायांक घेवन तांच्या सैन्याक घेवन झुजोवंक वेता. आनी वेता आसतना ताका गुत्त आसलें ताजे विरोध सैन कितें करता म्हळ्यार आख्खा मात सोदता म्हण ताका गुत्त आसलें. देखून आजचें उस्तूर त्या जोशरायाक घालता आनी वो एक खाली एका सैनिका वर येता, वॉटर जीवन सैजे म्हणून. पूण कितें करता, एक सैनीक कोणाकय मारूंक म्हणलो बाण त्या अहाबरायाक लागता आनी अहाबराय थंयसर त्या झुजांत मरता मोगाच्या नांव. हें जावन आसा आमच्या जिवितांत एक उत्तम उदाहरण. मुस्तपटी सर्वेस्पराची सलाह आमकां घेवंक नाका. सर्वेस्पराची सलाह घेतल्यारय ती तिरस्कार मनीस करता आनी वेता आपल्या बळान ह्या हेरांच्या बोळान तो उरता 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 आनी इल्ल्या तेंपान पडटा. आनी पडल्या उपरांत तो हाकबाब मारता, कित्याक अशें म्हज्या जिवितांत जालें, कित्याक म्हाका असो अन्याय जालो, कित्या खातीर म्हज्या कुटुंबाक अशें जालें, कित्या खातीर म्हज्या संततीक अशें जावन आसा, कित्या खातीर म्हजें बिजनस अशें जावन आसा, कित्या खातीर म्हजे वेव्हार अशें तर जावन आसा. सर्वेस्पर सांगता, तुवें म्हजेर विश्वास दवरच्या बदलाक तुवें विश्वास दवरलोय त्या लोकांचेर, दुसऱ्यांचेर, त्या देखून तुका अशें भोगलें. वांजेलांत आमी अनेक उदाहरण पळयता. थंयसर गिदियोन आसलो, तो झुजता आसतना ताजे विरोध आयलें मिदियानाचें सैन लगभग 1,35,000 1,35,000 आनी आचेडे आसले केवळ 22,000 आनी वो देवा लागीं मागता. देव म्हणटा, तांचें व्हडलें सैन दिसता तुजें ल्हान सैन दिसता म्हूण चिंती नाका, तुजें 22,000 तर चड जालें. आनी 22,000क थोडे परीक्षा करता आनी तांतले थोड्यांक काडून खाली आखरेक 300 लोक सैन उरता. पयत पुस्तकांत तुमी वाचयत, न्यायकर्ताच्या पुस्तकांत 6वें आनी 7वें अध्याय खाण वाचा. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो तो गिदियोन केवळ 300 सैनिकांक घेवन 1,35,000 थंयसर महासैन आशिल्ल्या त्या मिदियानकारांक सलवयता आनी हट्टर तांकां सलवून
तो जैताचे मुकुट घेवन तो आपल्या घरा पटी येता मोगाच्यान. जिवितांत उडास दवरया आमी, आमच्या जिवितांत उडास दवरया, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. जर तर आमच्या कडेन कितें आसा म्हणलें गरजेचें न्ही. 5 गुंडे 5,000 लोकांक दिल्लो देव, थांबडो दर्यो 2 वंटे कर्ण सोलोवंक अवकाश करून दिल्लो देव, आमचो देव महत्कार्यां करचो देव. ह्या देवाची सलाह घेवन आमी जर तर जियेल्या तर जिवितांत उसल्या पावंडाक आमकां पावोवंक साध्य आसा. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायान 13 वाक्य म्हणटा, म्हाका बळ दितले सवे संगती करूंक म्हाका साध्य आसा. आनी त्या देखून जे देवा थंय संपूर्ण बळ आसा, त्या सर्वेस्पर देवा बापाचें बळ जेजू क्रिस्त थंय आसा. आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा मातेवाच्या 28 अध्यायांत 18 वाक्यान म्हणटा, जेजू लगीं येवन तांचे लगीं उलोवन तो म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. ही सगळी पदवी जेजूक दिल्या आनी जेजू ती पदवी आमकां दिता. ती पदवी आमकां दिता. आनी सालुकाच्या 10 अध्यायान 19 वाक्यान म्हणटा, पळया सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बॉल्स पांय तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. सगळें सैन, सगळे तुज्या दुस्मानाक सोलवून चितले सकत सोरोप इच्छू म्हळ्यार दुस्मानाचे महान सकत सगळे तुज्या पांय तळा घालचे जाले सकत अधिकार सर्वेस्परान हर एका भावार्थ्याक तो दिला. आनी त्या देखून सामार्काच्या शुभ वार्तेन 16 अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यांत जेजू स्वर्गारान जावच्या पयलीं आमी पळयता, जेजू सांगता, सत मानतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेते जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवर तांकां ते बरें करतले. जर असलो अधिकार ह्या भावार्थी लोकांक आमकां दिला तर आमी कित्याक तर मनशांचेर भरोसो दवरून मनशांचेर विश्वास दवरनो आमी देवातावन पयस वचचे मोगाच्यान. सगळें करूंक सकत आसच्या देवाक हांवें आनी तुवें विश्वास दवरचो सोडनो. आज विविध कारणां खातीर, विविध संगती खातीर, सन्निवेशां खातीर आमी मनशां फाटल्यान धांवून आसा. या त्या अन्य मनशांनी पुजा करच्या तांच्या देवा फाटल्यान आमी साबार लोक धांवून आसात आनी थोडीं त्या वस्तू फाटल्यान धांवून आसात. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे देवाचेर भावार्थ दवर. तुजें जीवन अत्युत्तम जायचें तर, तुजें जीवन नंदान जायचें तर तुवें देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. आनी जर हांव आनी तूं सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरता, जेजू क्रिस्ताचेर सर्वशक्तिवान जेजू क्रिस्ताचेर त्या पवित्र आत्म्याचेर हांव आनी तूं विश्वास दवरून बापा थंय एकवटान आमी जियेता, खंडीत जावनी हर एक भावार्थी लोक यशस्वी जातलो. आमीन.